सोरो व्यापारी सोदुडो बरेनार स्टॅन आगेरा मुलकी सादरकर्ता ऋषू बचपे. इस्कालाच्या बगलेच्या इतलांत व्हडलो भाव केतनाचें घर. घरची गेट उक्तें करून चिरागान मॅट मुखार काडलें. बांदून घाल्ल्या पेट्यान आराबायो केल्यो. सदांचो मनीस तर भोवशा पेट्याक वळख आसूंक साध्य. ही ताची लगभग 1 वर्सा उपरांतली भेट. ताणें पेट्याक चूप म्हणसो इशारो केलो. आयकूंक तयार नासल्या पेट्याची बेपारवा करून तो मॅटां सोडलो. दार उक्तें आसा, भितर येवयेत. जणेला लागीं उबो आसच्या केतनान पिरगोवन म्हणले बरी उलो दिलो. दाराची खांपीन उपयोग करूंक हात वयर काडल्या चिरागान उलो आयकून दार लोटलें आनी भितर पांय दवरलो. ताका स्वागत जावन घरा भितरलो सोऱ्याचो बळिश्ट वास ताचे नाकाक आदाळ्ळो. धार दांप सांजेच्यो जळारी भितर येतात. केतनान चेतावणी दिली. बोस, हावो बदलतना हें रुगडाचें जणेल सुचता. सारकें धांपून खीळ घालूंक जायना. जळारी आडोवंक जळेलांच्यो जाळी मेळटात. चिरागान सलाह दिली. धांपणांतले जणेल अर्दे कुरेसून केतन लांबायेची खोंकलीकान आपल्या ल्हान भावाच्या मुखार येवन बसलो. चिरागाक एक अव्यक्त काळजीनी भोगली. वर्सां आदीं पळयल्ल्या केतनाक आनी ह्या केतनाक स्पश्ट फरक दिसलो. सुजिल्ल्या दोळ्या भोवतीं काळी वृत्तां एकठांय जाल्लीं. 12-15 दीस तासानांतल्यो खाड आनी मिशयो. मुखामळाची छाया पिडेस्त आनी दुर्बोल दिसताली. स्वरांत उर्बा नातली. 1 वर्सा आदीं आपले चेरक्याच्या दागतेरगी शिकपा बाबतींत मजत मागून तो केतनाच्या घरचीं मॅटां सोडिल्लो. केतनान स्पश्ट उतरांनी तिरस्कार केल्ल्या उपरांत चिरागान भावा कुशीन घुंवोवन पळयल्लें ना. तशें ल्हानतावन ते आत्मीय जावन आसले म्हूण न्हय. प्रायेंत तांकां 10 वर्सांचो फरक. केतन ल्हानतावन गंभीर, गुपीत आनी जड्याच्या मानसीक सैमाचो. तांचे बापायक आदीं तावन सोऱ्याचो धंदो आनी ताणें सोऱ्यां सोरो बांदून पयशे जोडिल्ले म्हूण लोक उलयतालो. ह्या सोऱ्याच्या अवमर्यादेतावन अलग जावंक चिरागान शिकून सरकारी नोकरी जोडिल्ली. केतनान बापायचो धंदो मुखारसून एक सोऱ्याचें दुकान घाल्लें. आतां केतनाक 60 वर्सां तरी आज तो प्रायस्त दिसलो चिरागाक. काजारी जिणेंत केतनाक भुरग्याचें बेसांव प्राप्त जावंक नातलें. 10 म्हयन्यां आदीं एका दाक्तराच्या फार्माशेन ताची बायल सरिल्ली. 1 म्हयन्या आदीं आपलें सोऱ्याचें दुकान विकून केतन निवृत्त जाला म्हणची खबर ताणें आयकल्ली. घर कामाल्यांक नियुक्त करिनासतना दिसपटी कामां खुद्द करता आनी एकांत पसंत करता म्हूण केतना विशीं लोक उलयतालो. आपल्या अंकारी व्यक्तित्वाक नांवाडलेलो केतन अचानक इतल्याय निराश कसो जालो. पॅग घेताय? केतनान बाराक पळोवन विचारलें. म्हजे खातीर एक व्हडलो पॅग वोत. ग्लास आनी सोडा बाराच्या आलमारींत आसात. तूं सोरो पियेताय? आजापलो चिराग. हांवें जानासचे प्रमाणें तूं फकत सोऱ्याचो धंदो करतलो शिवाय तुका सोरो साकचे अत्रेक नातले. इतल्या वर्सां उपरांत सोऱ्याचो धंदो बंद केल्ल्या उपरांत सोऱ्याचेर प्रेरीत जालो. तो क्षीणपणी म्हणालो. सांजेचे आमाल आनी उपरांत न्हिदेची गुळी म्हणटाना रातीची न्हीद पाशार जाल्ली कळना. बारा लागीं जायते जाग्यांनी सोरो शिपडाल्लीं कथां चिरागाक जळकालीं. विविध वर्गाचो थरावळ बोतल्यो बारांत सजयल्ल्यो. सांगातास सोऱ्याच्या बोतल्यांचे सावळ्या रंगाचे व्हडले करंडे सकला आनी बगले मांडून दवरिल्ले. इतल्याय सोऱ्यांच्या बॉक्सांची कितें गरज? 2 ग्लास आनी सोरो ओतून सोडा भरसून तो केतना उजरी उबो जालो. चेस! चिरागान ग्लास उबान वोंटाक लागयलो. तुरंत उलोवंक आसा म्हूण तुवें म्हाका आपयलय. कारण जाणा जावयेत गी. आपली खरस नियंत्रीत करून केतनान आमालाचो घोट घेतलो. तुजी आदली सुटसुटाय मायाक जावन तुजो जीव हताश जाल्ले बरी दिसता. भलायकी बरी ना गी. चिरागान हुस्को व्यक्त केलो. म्हज्या भलायकेचेर आलोचन करूंक हांवें तुका हांगासर आपोवंक ना. केतनान ग्लास मेजार दवरून खोंकली काडली. आमच्या आदले जिणे विशीं
ह्या येदोळच्या संबंधाविशीं सुखोसैलाप विनिमय करची इच्छाय म्हाका ना. तर हांव विशय सांगूंक हांव आयकूंक तयार आसां. चिरागान तकली हालयली. तर स्पश्ट आयक. केतनान मेजाराचो एक लोकाटो विंचलो. हाचे भितर एक चीट आसा आनी आज हो लोकाटो हांव तुज्या अधीन करतां. पूण म्हजी एक शर्त आसा. हांव मरण पावोन अंतीम क्रिया जाता पर्यंत तुवें हो लोकाटो उक्तें करूंक नजो. तुजीं उतरां आयकतना म्हजें काळीज धडधडटा. चिरागाचो ताळो कांपलो. तूं स्वस्थ आसाय? ओ शटाप चिराग. केतनान रागान भावाची उतरां कातरलीं. सिंतिमेंताचेर खाडू दवर. बोगडाचो स्पर्श मनशाचें मरण बचाव करूंक शकना. हांव मरूंक पुरो ह्या कोण जाणा. म्हजे पयलें तुवें मरची साध्यताय आसा. ती खंत आतां नाका. तर कितें म्हणटाय तूं? म्हजे प्रास लांबावंक तुका मेळ्ळें तर हो लोकाटो उक्तें करिनासतना सांबाळूंक तूं शकशी? हांव मेल्या उपरांत हाचे भितरल्या चिटींतले हर एक उतार वाचचे हक्क तुका आसा. मिस्तेर अर्थ करूंक शकनासतना चिरागान आमस्वरान ग्लास खाली केलो. तुज्या जापीक हांव राखून आसां. केतनान उडास केलो. हांव तुका भास दितां. हो लोकाटो हांव उक्तें करिनासतना सांबाळून दवरतलों. घडीभर चिंतून चिरागान उतार दिलें. फकत हांव मरता पर्यंत मात्र. केतनान तिदविलें. उपरांत ती चीट तुवें वाचचें भोव गरजेचें. हेर कितेंय? चिराग उतरा खातीर सस्पालो. आतां हांव एकांत आशेतां. तुवें हो लोकाटो घेवन वशीत. केतनान सील केल्लो लोकाटो भावाक ओपसिलो. सडीत उलोवंक आस्पद नातलो. चिरागान हळवायेन जागो खाली केलो. भावाचें वर्तन ताका मिस्तेराबरीत भोगलें. ह्या लोकाट्यांत आसच्या चिटींत कितें बरयलां म्हणच्या कुतुहालान तो आपले घरा पावता म्हणसर धनसालो. चीट वाचले शिवाय सत जाणा जावंक अवकाश नातलो. घरा भितर सरतना बायलेन तसो विचार केलो. अर्जंट उलोवंक आसा म्हणले फरा पेद्या परी ताका भेटोवंक धांवलोय. पल्लवीन नकलां गेली. आदले वर्सा आमच्या चेरक्याच्या मेडिकल शिकपाक आदार विचारतना इल्लीशी मजत करूंक तुज्या भावाक पुटवालें ना. ताचें म्हणलें संतान ना. सरो विकोन जोमो केल्लो दुडू कितें मरतना व्हरतागी. ताका तेरगी शिकोवंक जायनासतना बावडो आतां साद्या डिग्रीचें शिकाप शिकोवन आसा. ताणें कितें आपयलें सांग. चिरागान लोकाटो दाखोवन पल्लवीक सविस्तार वर्दी दिली. कितें बरयलां ह्या चिटींत? पल्लवीक आतुराय उपजाली. तसो अंतीम संस्कार जाता पर्यंत वाचूंक आडवारला. चिरागान स्पश्ट केलें. तितल्या व्हडलो कसलो गुट पल्लवीक निरीक्षण करचें सैरान नातलें. आमी वाचल्यार ताका कशें कळीत जावचें? हांवें ताका भास दिल्या. म्हज्यान जावचें ना. जापीक राखनासतना चिराग कुडाक सरलो. आलमार उक्तें करन ताणें लोकाटो ड्रावरांत गळयलो. फाटल्या उपरांत आयिल्ल्या बायलेन लोकाट्या विशीं प्रस्ताप मुखार सरलो ना तरी तिच्या मुखामळाचो छारो आतुरयेतावन मुक्त जावंक नातलो. राती जेवणाच्या वेळी भुरग्याच्या उजरी केतनाच्या गुटाच्या चिटी विशीं उलोवंक संद्राप मेळ्ळो ना. पूण राती न्हिदोंक वेताना पल्लवीन सुखानासतना तो विशय उस्तिलो. मरता पर्यंत वाचूंक नजो म्हूण चीट दिल्या तर पल्लवीन नरगोन मुखार सरलें. कांय परमेश्वराची तिकेट नक्की जाल्या गी. हांवें सांगचें तर ती चीट वाचचें आवश्य. खरी गजाल कळटली. तुका राखची सोंसतीकाय कित्याक ना? चिराग कूस परतोन न्हिदलो. ती चीट वाचूंक तुजें मोन उसाबळ आसा म्हूण हांव जाणा. पल्लवीन घोवाक पुट्टिलें. तूं फकत सत्यवंत म्हणल्या बरी नाट्टां करन आसाय. एक पावटी वाचून पळयल्यांत केतनाक कसलें लुकसाण? वाचून उपरांत ती चीट आसा तशी लोकाट्यांत घालन सील केल्यार जालें. चिरागाक वय म्हणले बरी भोगलें तरी ताणें जाप दिली ना. घुंवळ न्हिदिल्ल्या स्थानार ताका न्हिदेन वेंगलें. ताका न्हाणांतल्या स्वप्नांनी धोसलें. स्वप्नाच्या पयनांत अचानक केतनाचें येणें जाताना ताणें खावजेवन दोळे सोडले. ताळो सुकल्लो. उदक आशेवन तो बसलो. बोगले घुंवळ पळयतना पल्लवी बेड्डार नतलें ताच्या गुमानाक गेलें.
मोदेन राती पल्लवी खंयसर गेले न्हंये गेला आसतलें म्हूण चिंतून तो उठलो. बोतल्यांतलें उदक पियेतना ताची न्हीद संपून सुटली. अव्यक्त दुबावान तो कुडा भितर सोलोवन भायर आयलो. कुसनांत वीज दिव्याचो उजवाड पळोवन तो तटक्क जालो. किचनांत हातीं चीट घेवन उबे आसच्या पतिनेक पळयोवन ताची अंतर्मळां उडली. राती उठोवन सोराबरी कुसनांत कसली घुटमळ करना साय चिरागान विचार केलो. केतनाचो लोकांट उक्तें केलाय तुवें? तो जीव आसता पर्यंत वाचचो ना म्हूण ताका हांवें भास दिल्या. भास तुवें दिल्याय, हांवें दिवंक ना पळय. तिणें आपलो कामचो स्वर सांबाळचें प्रयत्न केलें. तुंय वाचून पळय, आमचे बरे दीस चड पयस नात. फाटीं फुडें पळयनासतना चिरागान बायलेच्या हातांतावन चीट ओडली आनी अक्षरांचेर दिश्ट सरयली. चिराग, हांवें मरच्या आदीं तुका पावीत केल्लो हो संदेश वाचतना भोवशा हांव जिवांत आसचो ना. म्हजें मरण नक्की जाल्ल्यान हांवें म्हजो वील वकिलाद्वारे केला म्हूण कळीत करूंक कुशी व्हरतां. म्हजें मरण क्रोइट्सफेल्ड याकोब म्हणच्या मेंदाच्या पिडे वरवीं खात्री जालां. संवसारांत मिलियनांत एकल्याक लागच्या ह्या विराळ पिडेंत मेंदाक बुराक पडोवन मेंदू संकोचीत जाता. आतां आरंभाचो अंत आनी क्रमेन हांवें मानसीक स्थिमीत होगडावन वर्सां भितर मरचो संभाव आसा म्हूण डाक्टरान निगांठ सांगल्यान म्हजी आस्त आनी धन हांव ह्या परी वांटूंक आशेतां. म्हजें घर आनी जागो हांव बोगलेच्या इस्कालाक दान जावन अर्पितां. म्हजे लागीं असलें कार आनी भांगार येदोळस विकलां. तुका दुडवाची गरज आसल्यान म्हजो सर्व दुडू जो 30 लाखां परस चड आसतलो तो हांव तुज्या नांवार सोन्न वेतां. हो दुडू कसो मेळटलो म्हणचो सर्व विवार हांवें विलांत बरयला. तुवें म्हज्या वकिलाक संपर्क करियेत. केतन. वकिलाचो संपर्क विळास आनी टेलिफोन नंबराचो चिटीचेर सकला उल्लेख केल्लो. ताचेर एक नदर घालन ताणें चीट दोडली आनी लोकाटो विंचून भितर चेपली. दुडू मेळटा म्हूण संतोश पावचे ह्या बोव मरता म्हणच्या खंतीन अवलोकीत जावचें म्हूण ताका सुचतालें ना. कितें आलोचन तुजी? पल्लावीन मौन मोडलें. जीव आसतना आमचे मदें विशेश मोग आनी मायपास नासलो तरी स्वर दुडू आमकां सोन्न वेता म्हूण चिंतना तो बांद ताणें मांदला तें म्हत्वाचें. चिरागान दीर्घ श्वास सोडलो. मुखल्या एका म्हयन्या भितर दुडू आमकां मेळ्ळो तर उपकार जातो. पल्लावीन राजावंक सोदलें. ह्या म्हयन्यांत आमच्या चेरक्याक मेडिकल बसकेक प्रयत्न करियेत. मुखलें 1 वर्स म्हणसर केतन वाचलो तर आमकां पयशे मेळचे मुखल्या वर्सा. तशें म्हळ्यार आमच्या चेरक्याचें आनी 1 वर्स व्यर्थ जातलें. तितलेंच न्हय, ताचे मेंदाचे पिडेंत ताणें मानसीक स्थिमीत होगडावचो संभव आसा म्हूण ताणेंच बरयलां. आसतना मोन चंचल जावन ताणें वील बदलिलो तर परिगत लगाम सुकली तर कितें करूंक साध्य? आमच्या नशिबांत आसा तर आमकां फोव जातलें. चिरागान आपलो वाद व्यक्त केलो. पिश्या बरी बापायच्या आस्तीचो सारको वांटो विचारिनासतना कितेंच नाका म्हूण गरसोन गेल्लो तूं. पल्लावी तापली. आतां कायलो 30 लाखां परस चड दुडू होगडावचें नशिबार सोडताय गी. हेच कारणाक तूं जिणेंत दुबळो जावन उरलोय. तुजे प्रास व्हडलो पिसो दुसरो ना. कितें इरादो तुजो? घाबरलो चिराग. म्हजो इरादो अती सरळ. तिणें चिंतना सोडयली. तुजो बावडो भाऊ कसोय वर्सां भितर मरता. ताणें मेंदू कुसून सावकास मरच्या बदलाक ताणें वेग्गी मोराशें केल्यार कशें? आमची दुडवाची अडचणी निवारतली आनी केतनाकी मुक्ती मेळटली. कसल्याय कारणाक ताका वील बदलूचो अवकाश प्राप्त जावंक नजो. आमच्या पुतान डॉक्टर जावची स्वप्नां जारी जायजे तर ही एक मात्र वाट. तुजो इरादो आयकतना म्हाका जेलाचे दीस चड पयस नासले बरी भोगता. चिरागाचे हात पांय कांपले. पुलिसांक दुबाव येनातल्या बरी केतनाक तुरंत मुक्ती दिवंक कितें तरी वाट आसतली. पल्लावीन आपले इराद्याचेर हट दाखयलें. तें आसूं, इतलो दुडू केतनान खंयच्या बँकांत जमो करून दवरला आसतलो. 2-3 बँकांनी वांटून घाल्यात आसतले. तुज्या तकलेंत पयशांची कीड लागल्या.
बाकीचे फाला उलवयेत. सल आतां न्हिद्या. जापी घराका नासतना चिरागान 20 दिवो पालवयलो आनी कोसनातावन मेटां काडलीं. पल्लावीन तासो पाटलाव केलो. बेड्डाचेर परताल्ल्या चिरागाक न्हिदेन आपणायलें ना. पल्लवीचे राजाव ताका वय म्हूण भोगले. आतां दोडू हाताक मेळ्ळो तर चेरक्याच्या मेडिकल बसकेचे बंदोबस्त करयेत. 1 वर्स येदोळ व्यर्थ जाला आनी 1 वर्स वगडावंक ताचें मोन आयकलें ना. तितलेंच न्ही, खंयच्याय कारणान केतनान वील बदलिलो तर हाताक आयिल्ली उंडी तोंडाक पावची ना. फांतें जाताना केतनाक मुक्ती दिवची वाट ताचे दिश्टिकोणांत उक्ते जावंक लागली. सांजेचें आमाल, न्हिदेची गुळी, सुशेगाची न्हीद, घरचे दापनांतलें जनेल, सोऱ्याच्या बोतलेचें दास्तान, उज्याचें आकटें हें सर्व साध्य आसलें. केतनाच्या 30 लाखांक वर्सभर राखची ताका गरज दिसली ना. फकत पेट्यांत सुरक्षीत रावचें गरज आसलें. मुखल्या 3 दिसांनी बायले लागीं सुचना सल्ला घेवन तो शेनवाराच्या रातीक भाव घरा आसतलो तें खात्री करूंक 9 वरांचेर फोनार उलयलो. राती 2 वरांचेर खांद्यार पोतें घेवन केतनाच्या गेटी लागसर पावलो. दोऱ्या भितर सोडिल्ल्या पेट्यान ताका घोकून येवकार दिलो. आपलें पोतें उस्तून एक रसायन सिसली काडली आनी बिस्कीट ताणें भायर काडली. बिस्किटीचेर रसायन शिंपडोवन ताणें गेटी भितर बिस्कीट उडयली. बिस्किटे सग्गी पंटाबार्बितल रसायन सवुल्लो पेटो थोड्या वेळान पुरवून मेटा लागीं वचून बसलो आनी सवकास आड परतालो. घरा भितर कितेंय प्रतिक्रिये येता तें पारखूंक थोडीं मिनटां चिरागान निरीक्षण केलें. भोवशा आमाला उपरांत न्हिदेची गुळी घेवन न्हिदल्या केतनाक घरा भायर कितें घडोवन आसा तें गिन्यान नातरलें. गेटीक थालें घाल्ल्यान चिरागान सोडून भितर उडी मारली. आड पडिल्ल्या पेट्याच्या गळ्याक सांकळ शिरकायिल्ली. सालांत दापणांतल्या जनेलाचें दार ताणें प्रयत्नपुर्वकी पाटी लोटलें. पोत्यांत हात घाल एक सोऱ्याची बोतल ताणें भायर काडली. उडदी उक्ते गेली. जनेला भितर हात रिगोवन बोतलेंतलो सोरो ताणें साद्य आसच्या मट्टाक सालांत शिंपडायलो. खाली बोतल पाटी पोत्यान दवरली. ताची काळजावडी तीव्र जाली. हात पांय कामताले तरी आपले इराद्यातावन तो मेकळो जालो ना. आपलो उद्देश कार्यागत करन जागो खाली करन धांवूंक तो दरवडलो. बोल्सांतली काड्या पेट काडन ताणें काडी जळोवन भितर उडयली. भग्ग उजो पेटोवन सालांत उज्याश्यो जिबो उदेल्यो. चिरागान फाटीं मेट काडलें. सरारां पावलां तो गेटी भायर उडलो. बोगलेच्या इस्कलाच्या मैदाना पर्यंत तो काळोखांत धांवलो. एका रुखाच्या आडोसाक रावन ताणें फाटीं नदर घाली. दोरो आड आसल्यान भितरलें दृश्य सारकें दिसनातलें. फकत उज्याचो उजवाड बळिश्ट जावन येतालो. जायतो वेळ राखले उपरांत कितेंगी फुटोवन पासलेले बरी ताका झळकालें. खंडीत जावन उज्याच्या दावेक बारा लागीं दास्तान केल्ल्या सोऱ्या बोतलेंचें स्फोटन जाल्लें. त्या सवे खिना भितर उजो विस्तारलो. चिरागान आपले घरची वाट धरली. घर भस्म जावन केतान उज्यान हुलपोन मेला म्हणची खबर सकाळीं 6 वरांचेर पुलिसांद्वारी चिरागाक पावीत जाली. अग्निशामक दळान पावतना जायती गळाय जाल्ली. टॅरसाचें पाखें आनी कॉंक्रीट वणदी सोडल्यार घरा भितरल्यो सडावत वस्तू गोबोर जावन परिवर्तीत जाल्ल्यो. पेट्या बांदून घाल्ल्यान उज्याच्या दावेक मरण पावलां म्हूण लोक पातयेलो. उज्यान करपाल्लें केतनाचें मृत शरीर पुलिसांनी आपले ताब्यांत घेतलें. प्राथमीक तणकी आनी सरकारी नियमांचें पालन जातच 3 दिसां उपरांत केतनाक अंतीम संस्कार फावो जालो. 1 हप्तो पाशर जातच चिरागाक वकिलातावन भेटोवंक उलो आयलो. चिराग आनी पल्लवी वकिलाच्या दफ्तराक रिकतना केतनाच्या इतला बगलेच्या इस्कालाचो हेडमास्टर येदोळस थंयसर पावलो. निर्णायत वेळार वकिलाच्या कॅबिनांत तांचो सांगाता झूंज सरलो. दिवंगत केतनान जिवंत आसतना आपलो वील केला जाल्ल्यान खंयच्याय घसपडेक आस्पद ना म्हूण हांव भरवसतां, वकिलान आराम केलें. तुमी वाचूंक कशी व्हरतात या हांव वाचून सांगूं? तुवें वाचून सांगयेत.
चिरागाचो स्वर नियंत्रण चुकोवन मातसो कंपलो. तर ऐका, वकिलान थाळो सदील केलो. परिपूर्ण मानसीक समतोलनाचेर कसलोच वत्तड नासतना दिवंगत केतनान हो वील बरयल्लो. संक्षिप्त उतरांनी सांगचें तर घर आनी इताल बगलेच्या इस्कलाक दान जावन वेता. ताचे लागीं आसचो सर्व दुडू जो 30 लाखां परस चड म्हूण तो अंदज करता तो ताचो एकलोच भाव चिरागाच्या नांवार अमानत केला. भांगार आनी कार ताणें पयलेंच विकला. पयसो खंयच्या बँकान दवरला पल्लावीन दरवडोन मदें दाय घाली. विलांत उल्लेख केल्या प्रमाणें केतनाचो दुडू बँकांत ना. बँकाक आपूण नापसंत करता म्हूण म्हाका खुद्द सांगलो उडास आसा. सर बँक अकावंट्स ताणें रद्द केल्ले. वकिलान स्पश्टीकरण दिलें. हांवें बरकिल्ल्या प्रमाणें केतन एक विचित्र आनी गुपीत मानसीक सैमाचो मनीस. पळय हांगासर बरयलां. ताणें ताचो सर्व दुडू सावळ्या रंगाच्या सोऱ्या बोतलेच्या करण्यांनी जमोवन घरच्या सालांतल्या बारा लागीं संग्रह करून दवरल्यात म्हूण स्पश्ट कळयलां.